यानिका केवका दितना सगळीं आमी उबी रावन गीत घेवया. A36 पेज 20. A36 पेज 20. बाबा आमचो तूं करताय, आमचे मोदेन जेसूक धाडटाय. हो मोग ओळखून दिन वाचताको, आपले जिवीत तुका भेटो. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगून जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगून जाता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मोगाळ भयणी भावंदो, हे मीस तुमचे खातीर सगल्या आग्नेलाच्या भक्तां खातीर हांव भेटयतां. खेरीत भाशेन आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याच्या दिसाक लागीं पावता. देवाचें हें देणें आपलें जिवीत तो आमकां दान करता, आपलोच मोग तो आमच्या काळजांत घालता, आमकां तो आपलीं भुरगीं करता. ह्या देण्या खातीर आमी तयार जाता. आमचीं काळजां आनी आमचें जिवीत आमी ताका उक्तें करता. खेरीत भाशेन ह्या मिसाच्या भेटेन हेंच करुया. आमी सुरू करूंक ताजेंच बक्षणें, ताजीच कृपा आमी मागुया. सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवा बापाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांवारून सारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूको, सोम्या काकलूको, सोम्या काकलूको, सोम्या काकलूको. Krista kaklukko, Krista kaklukko, Krista kaklukko, Krista kaklukko. Somya kaklukko, Somya kaklukko, Somya kaklukko, Somya kaklukko. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यांनी आमकां भरूं, ताच्या बळान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर रचूं आनी तुजी खोशी पाळूंक आमकां आयतीं करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता एक देव सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान चुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालता तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून
पावलू सोदूंक लायलो आनी मुखेल यादनिकाची आनी आख्खे महाधर्म सभेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सादुकेचो आनी दुसरो फारिसेवाचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महाधर्म सभेक म्हणलें, भावानू, हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवाचो पूत. मेलेलीं पुनर्जिवंत जातलीं म्हूण हांव बरवसो दवरतां, देखून म्हजी आज जोड्टी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिसेवां आनी सादुके मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वाटेंतल्यान फुटली. पुनर्जिवंतपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोत मानिनात, पूण फारिसेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गडबड जाले आनी फारिसेवां मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सवें आमकां कांयच वायट मेळना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. उजत अदिकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यांत कुडके करीत म्हूण भिवून सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोळान काडून कोर्टांत व्हरात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सोमयान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, गोठ राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसल्यांत साक्षी दिल्याय तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्परा, तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजें दोन गिरेस्तकाय. तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारचोन तुजे आदीं राखून दवरलाय. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसाय म्हणटूच हांव कदींच हालो ना. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेलेल्या मदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भुर्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak, sui sorvesporak, sorvesporak, sui sorvesporak, sui sorvesporak, sorvesporak, sui Kede vorte udarpo, amcia somia Jezuce. Ami gresau ce cati, apun salo durbo,
Sorvesporak suisu, sorvesporak suisu, sorvesporak suisu, sorvesporak suisu. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. बापा, हांव मागणें करतां तें हाचेच पासत न्हय, तर हाच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसां. तेच भाशेन तीं आमचें सोवें एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक तशें तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्याय. हांव तांचें सोवें आनी तूं म्हजें सोवें, अशीं तीं संपूर्णायेन एक जावं आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण, आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिलें तीं आसचें म्हूण म्हजी खुशी, आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची. कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका ओळखला आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण हांणी ओळखलां. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग ताचे सोवें आसतलो आनी हांवूय तांचें सोवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भयणी भावंदो, जेन्ना मनीस एक आमकां सोडून वेता, बाय बाय करता, पयस गांवांत वेता, ओ ताका मरण येता, तेन्ना तो आपले निमण्यो वस्तू आपल्या घरच्यांक, आपल्या लागचिल्यांक सांगूंक सोदता. आनी ह्यो काळजांतल्यो खबऱ्यो तो ह्या मनशांक सांगता. आपल्या मोगाच्यो खबऱ्यो, आपल्यो वस्तू खंय आसात तांची खबर तो सांगता. आयज आमी हें वाचप आयकलां तें जेजूच्या असल्या उमाळ्याचीं उतरां हीं आमकां आयकूंक येतात. तो एक मागणें करता, एक प्रधान सेवक कसो आमचे खातीर केरीत भाशेन तो मागता. हें मागणें करता आनी म्हणटा त्या मागण्यांत, हें मागणें तुमकांच न्हय जे म्हज्या मुखार आसात, पूण ते म्हजेर विस्वास ठेवतल्या तेंच्या पासत. म्हणजे कितें, हें मागणें आमच्या सगळ्यां पासत जेजू करता. आनी ह्या देण्याची खबर तो आमकां सांगता. देव जसो म्हज्या सोबें आसा तसोच आमचें सोबें आसचो आनी आमी सगळीं एक जावचीं, एकूच कुटूंब जावचें, एकूच कूड जावची, अशें ताचें मागणें. एकवट एक खुणां पवित्र आत्म्याच्या आसण्याची. जेन्ना आमच्या मदें झगडीं केस्तांवां जातात तेन्ना आमी जाणां थंय देव आसना, पूण जेन्ना शांती आसता, मोग आसता, एकवट आसता, थंय देव आसा म्हूण आमी खात्रेन जाणां आसता. आमच्या घरांनी जायते फावटी असलीं झगडीं आसतात. जायते फावटी आमच्या इगोर्ज मातयेंतूय बी असलीं झगडीं आसतात. जायते वांटे जाल्ले, फांटे जाल्ले आसात, आमचे इगोर्ज मातयेचे फुटलेले आसात. आनी ही खुणां जी आमी सेपरात जातात ती की देव आमच्या सोबें ना म्हूण आमी देवाक आमच्या काळजांतलो भायर दवरता. आनी त्याच पासत एकवट येवंक एकदम कठीण जाता.
हें देणें देवाचें जें देव दिता आपल्या जिविताचें हें एकवटाचें देणें. आमचें मन बदलूंक, आमचें मन तयार करूंक, आमचें काळीज बदलूंक देव आमकां खरीत भाशेन हें देणें दिता. जेन्ना आमचो जल्माचो दीस आसता वो कसलो काजाराचो दीस आसता, व्हडलो दीस आसता, तेन्ना आमकां लोक म्हणटा हांव तुजे पासत मागतां, हांवें तुजे पासत मागणें केलां. आनी जेजू आमकां हीं उतरां म्हणटा आनी हीं उतरां मोगाचीं उतरां. जेन्ना आमकां कोणूच मोग करता तेन्ना आमकां जायती पावटी म्हणटा हांव तुजे पासत मागतां, हांव तुजे पासत ही विनवती बापाशी करता. हो मोग दाखोवंक जेजू आमकां ही खबर सांगता हांव तुजे पासत मागतां आनी सदांच मागतलो आनी आमी सदांच तुमच्या सांगाता आसतले. हे देवाच्या देण्याक, पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आमी आमचें मन उकटें करुया. जें वायट आसा जिवितांत आमच्या झगडीं केस्तांवां आसात तीं सगळीं सोडून जेजूक सांगुया आमकां आदार दी म्हूण. एकामेकाक सजमूंक, एकामेकाक एकवटान रावंक. आयच्या आमच्या ह्या वर्साक 19 पाद्री जाल्ले आसात हांगासर सेमिनारींत आनी हें फळ देवाच्या मोगाचें देण्याचें. जायते पाद्री 3-4 जाण एकलोच भुरगो, एकलोच चेडो, थोडे फावटी 2 कडेन तरी एकलोच चेडो आसलो. पूण हें मोगाचें देणें ताणें आमकां पवित्र सभेक उबारलां आनी अर्पीत केलां. आनी तेच भाशेन हांव म्हणटा आमच्या फामिलीन जेन्ना हो मोग आसतलो, भावचारपण आसतलें, तेन्ना जायतीं आपोवणीं आमकां येतलीं अशें म्हाका दिसता. फामिलीचो आमी कुयदाद घेयत जाल्यार, मोगान तांकां सांबाळीत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमकां हें देणें मेवतलें. हेच भाशेन आमी तयारी करुया पवित्र आत्म्याच्या देण्याक हें घेवंक. पवित्र आत्म्याचें देणें देवा लागीं करपा मागुया. तशें हांवें सांगलां तुमकां मागणें हें देणें दिता आमकां. पादाग्नाल्याची भोगतां तुमी मागणी आमच्या फामिलींत करची गरज आसा. पादाग्नेल म्हणटात येत्या कुणशाक रावून साक्रामेंत तेंपार ह्या कॉपेलांत आसतालो, जायतीं वरां तो सारतालो मागण्यान. हें मोगाचें देणें ताच्या काळजांत आसलें, पवित्र आत्मो ताच्या काळजांत आसलो. तेच पासत ताका जायतीं वरां हें मागणें करूंक तो सरतालो. आमच्या फामिलींनी किरीत भाशेन मागणें करूंक एकठांय जावन एक वेळ काडून, एक 5 मिनट्यो 10 मिनट्यो सकाळीं सांजेर काडून आमी मागण्यांत भरून ह्या दिसांनी आमी हें मागणें करुया आमकां हें देणें दी म्हूण, मोगाचें देणें दी म्हूण, पवित्र आत्म्याचें देणें दी म्हूण. बहुत जायतीं देणीं आमच्या काळजांत भर म्हूण आमी देवा लागीं किरीत भाशेन ह्या मिसा भेटेंत मागुया. पादाग्नेलाचो आदार मागुया. हो भाग्यवंत मनीस जें मागता तो आमकां दिता देणें आनी हेंय देणें तो दितलो. ताका जाय की आमी सगळीं ताज्या मोगाचीं जाल्लीं. हीं देणीं भायलीं तो दिता, जायतीं आमकां देणीं दिता, बरीं जातात, भुरगीं मेवतात, जायतीं देणीं मेवतात. पूण हेंय देणें पवित्र आत्म्याचें देणें आमी किरीत भाशेन ताज्या लागीं मागुया. भेटोनी वेळार आमी गीत घेवया. C35 पेज 43. तुझे देण्यां फावो जालो, तुवें आमकां दिलो. मनशाच्या वावरान केलो, भेटयता तुका हुंडो. वाकाणी तुका बापा, दी आमकां जिवा हुंडो. वाकाणी
तुका भक्कानी तुका बापा दी आमका जिवांतो. म्हज्या मोगाळ भयणी भावांदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्पदेदार देव मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोली वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मदेस्त तो संवसाराचो मनसुबीदार आनी सर्गीच्या दोलबारांचो धनी. आमकां सांडून वेच्याक न्हय पूण आमचो बरवासो जावच्याक जेजू आमच्या मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो रोम आनी मस्तक. जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Surgari samsar bola tujas voibhova Unsorgitu kaso iso Sorves porace navieta Sorves porace navieta Taka zoizo Unsorgitu kaso iso बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मोडून चुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस कियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवें आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें बाळगतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया सुम्याचे सुआमी कोंडो खाता आणि हे कालशीतले पियेता तितलेच फावटी तू वैभवा येसो आमी तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीवन बापा फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांग फार्मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोटी बागेवन सुसे बागेवन दर तुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवणा सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेन्ना देवाची कृपा आमकां देणे कशी मेवता तेन्ना आमी पयल्या वाचपान जशें आयकलां सांत पावलू मरूंक तयार जाता देवाचें उतर प्रगट करूंक आयज आमी दोग मार्तिरांची मार्सिलिनस आनी पिटर तांचोय उडगास करता ते आपलें जिवीत मोगान ताणें देवाक भेटयलें आमी हें मागणी करता आसतना ह्या मोगाची कृपा आमच्या काळजांत भर म्हूण आमी मागुया सगळीं म्हणुया आमचे बापा सुर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उद्दार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ सो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोहन क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटली शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D21 पेज 58. लागल्या होत्या Jezusi येया सुको नासलोले जोरीतले पियो नादोशी जाया लागल्या होत्या Jezusi येया सुको नासलोले जोरीतले पियो नादोशी जाया तुझेशी येता जेसू आमचेशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेसू आमचेशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास जोर लागता जिवीक Jezusi येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा जोर लागता जिवीक Jezusi येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझेशी येता जेसू आमचेशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेसू आमचेशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास
सोमी म्हणटा हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव वचोन जाल्यार तुमकांच बरें, हांव वचना जायन जाल्यार मुजतदार तुमचे थंय येवचो ना. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, स्वर्गार गेल्ल्या पूण गोवा उंड्याच्या आनी दाकां सोऱ्याच्या रुपान आमचें खाण पिवण जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गीचे जाणवायेन आमी बरों आनी आमकां नवो जीव आनी गोठाय मेळूं अशें पवित्र आत्मेची सगलीं देणी सुबापणान घेवच्याक आमी आयती जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाल बाबा कालच्या दिसाक 10वेच्या भुरग्यांचो परिक्षेचो निकाल आयलो. फाटल्या दिसांनी 12वेच्या भुरग्यांचो निकाल आयलो. बरे मार्क्सांनी पास जाल्ल्या आमच्या भुरग्यांक आमी शाबासकी दिता. पूण जायतीं कल्पना जायत्यो येवजण्यो आमच्या भुरग्यांनी आपल्या मनांत नियाळ्ळ्यो. पूण तुमच्या मदल्या कोणाकूय तुमच्या भुरग्यांक मिशनार पाद्री जावंक, पिलारचो पाद्री जावंक, फामिलीन अणभवल्लो मोग आनी भावार्थ परगोटूंक मिसावान परगोटूंक दिसता जाल्यार आमच्या यादनिकांक फादर जोझफ फेर्नांदीस वा फादर मेलिटो डिसुजा हांकां भेटचें आनी तुमचो आवंडो घडोवचो. मानेवोंत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागोर आमच्या त्रासान आकांतान भावार्थान जेन्ना आमी उलो मारता मानेवोंत आग्नेल आमकां पावता. आयज बेला सिल्वेरा वास्कोतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. हांव एक जाणटी ओस्तोरी. म्हाका होड्ड्यांत दुखतालें आनी आस्कार सुस्कार सोडूंक त्रास जाताले. घरचे पावंडे लेगून सोडूंक जायनासलें. मानिपाल दोतोरांक मेवली. ताणें तपासले उपरांत आपोलो हॉस्पिटलांत धाडली. 2 दीस दवरली आनी जायते टेस्ट आनी एन्जिओग्राफी केली. म्हाका सांगलें एक आर्टरींत ब्लॉक आसात आनी ऑपेरेशनाची गरज आसा म्हूण. दुसरो ओपिनियन घेवंक हांव GMCत गेलीं. तांणी सोबार टेस्ट केले आनी 3 म्हयन्यांनी आपयली. हांव पिलार आयली आनी मानिवोंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें ऑपेरेशन नासतना म्हाका बरी कर म्हूण. बरें कुमसार केलें. एका दोतोरान म्हाका डॉक्टर कुलासोशी धाडली. ताणें इकोग्राम केलो आनी आनिकूय जायते टेस्ट केले उपरांत सांगलें ब्लॉक कांय नात आनी ऑपेरेशनाची गरज ना. देवाक म्हजे सवें केल्ल्या मिलाग्री खातीर दिनवासतां आनी बेगीच मानिवोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जाल्या प्रमाण मागता. हो आमच्या आवयचो भावार्थ. आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन भावार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. तोच भावार्थ जिवाड करून ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर त्यो विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनबरी जिवितान बागीदार चलम दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवोंत आग्नेलाक बागेवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा,
सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोरशी तुझ्या पांयां सुरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेला मानेवंत आग्नेला सांताचो मान संताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सुबेचे आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड पोर घोटणी उदेशी उगोड पुरगोटणी उदेशी मागता मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन आमेन मोगाल बाबा मिनो जायतीं जाणां आमी पिडींत कश्टवता जायतीं आमचे भावां भयणां पिडींत आसात पूण ह्या जाग्यार नात आमकां घोडी आपणा पासत मागूंक लायला तांकांय आमच्या मागण्यांत आनी मनांत घेवन हे पिडीवंताच्या मागण्यांत वांटो घेवया सर्वेस्परा आमच्या दयाल आनी काकलुसार बाप्पा आमच्यो असोक्तायो सुसूक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता हे आमच्या पिडीवंत भावां भयणांचेर बोलायपणांचो केरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमूक आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बाबार दवरून तुका ती अनुभव हे परी भावां भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवू आनी संतोशांत तुका वाखाणू तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोरपदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याच क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार घुसणारा स्वर्गा संसाराच्या हृदया बापा मोगाच्या अशेता घालून तुजी पोरसा altaras man padrag neta porvasha kurta orda bagoi deva khalsa chita pausaga tuja burgya diaskari sorga Raja